The larger goal of the Museum of Goa is to make contemporary art accessible to all the people and each and everyone. Our vision is to make art a very integral part of everybody's life. The museum was started in 2015 with the larger idea to make contemporary art so accessible that every person, whether you're a student, whether you're an adult, whether you're an old person, whether you've never seen contemporary art in your life, it is a space for each and every one of us. Now, our important part of the museum is that every artwork narrates a story about Goa's culture and Goa's history. A lot of people come to us and look at the modern art and say, but this has nothing to do with a museum. But it has, because this is a new way of showcasing history. Often when we have textbooks in school, we add pictures to it so that we make students more and more interested in learning. Same way, when we look at the museum here, we want to make history so accessible and fun to learn, and therefore we have looked at bringing so many artists across Goa and India to create art that responds to Goa's culture and to Goa's history. Sharda, are you an artist or you just manage this museum? Being in a space like the Museum of Goa, I think each and everyone gets the bug to get creative, and I often create art as well, but largely there are so many artists in Goa that they need a body that manages them and creates a space that promotes them as well. And so my focus largely is to manage the space and to coordinate with several artists to create a space and an ecosystem that really promotes and supports Goan artists. शारदा, म्हाका एक सांग, लोक गोंयान येता ते बीच पळोवपाक, दर्याचे वेळो, तांकां म्युझियम ऑफ गोवान हाडप हें एक आव्हान अशें दिसता. काय लोक आतां येवपाक लागले? खुबशे लोक येवंक लागले. जेन्ना आमी सुरू केल्ले तेन्ना फक्त 6 लोक येताले, पूण आतां आमचे दिसाक ऑलमोस्ट 200 लोक येतात. सो जे म्युझियमाची अबाउट द मेसेज आनी जी काणी आसा म्युझियम आमी कितें करतात ते खूब लोकांकडे पावंक चालू जाला. पुणून वचून खुबशे लोक येतात आनी म्हणटात, अरे गोवा का कार्निवल है, और गोवा के बीचेस है, और गोवा के बार्स है. पूण हाज्या फुडें तांकां व्हडलेशें काय खबर ना. आतां गोंयान मिरसांग खंयच्यान आयली, गोवा वॉज द गेटवे फॉर चिलीज, ही काणी कोणाक खबर ना. सिंक्रेटिझम जो आसा, जी पयली तुळस आशिल्ली ती कशी खुरीस जालो, ताजी काणी आसा. वेगळे वेगळे गोंयान खंयचे खंयचे रुलर्स आशिल्ले, ते कोण, कशे आयले, गोवान पाव कसो जालो, गोवान आमी जे कितें कितें खाणां खातात ती तांची हिस्ट्री कितें, ती कशी आयली, ते सगळे तुमकां म्युझियम ऑफ गोवान पळोवंक मेळटा. सो आय थिंक वचून लोक येवपाची खूब गरज आसा, पूण हळू हळू इट हॅज डेफिनेटली इम्प्रूव्ड ओवर द इयर्स. शारदा, टुरिझम तुवें म्हणिल्लें, टुरिझम हो फोकस हाजे फुडें चेंज जालो. Most importantly, I think Goan currently the tourism asa that is just focused on the beaches and the parties and the hotel industry. But I think Goa's cultural landscape definitely has so much to offer. We have such a rich heritage of history that I think the government and a lot of the private players have to focus on bringing to light to the tourists. So eco-tourism achi garaj asa, cultural tourism achi garaj asa, and a more sustainable tourism policy that really supports the arts, culture space and the environment space in Goa. Here we are standing right in front of one of our largest works in the museum, which has been created by a Goan artist called Viraj Naik. The museum and this particular work looks at the incoming of the Portuguese and how they came from the sea route and the conversations they had with the different merchants in Goa. And similar to this, there are several other artists from Goa that we've represented, like Siddesh Chari, like Siddharth Gosavi, like Pradeep Naik, Viraj Naik, Chaitali Moraskar, Kalidas Mamal, and so many others. Goa is so full of talent that this space definitely showcases the vibrant diversity that Goa and Goan artists have to offer. म्युझियम ऑफ गोवा आम्ही सुरू केलो 2015 सालान, म्हणटा या नोव्हेंबर 15 तारखेक.
आणि ह्या वर्ष 10 वर्सां जातली. म्युझियम हो म्युझियम ऑफ गोवा मोग, आणि इट इज अ प्रॉडक्ट ऑफ लव्ह, प्रॉडक्ट ऑफ पॅशन. कित्याक म्युझियम हो बिझनेस म्हणून कोण सुरू करना. म्हाका एक म्युझियम करपाचो आशिल्लो, म्हजे कडेन थोडे पयशे आशिल्ले, घर एक विकिल्लें हांवें, आनी म्हाका 55 वर्सां आशिल्लीं, आनी ते 4 कोटी रुपया. सगळ्या म्हज्या मित्रांनी म्हाका सांगलें की तूं कितें ते 4 कोटी आहात ते घे आनी सुशेगाद राव, आयुश्यभर सुखी राव. ते असल्यो भानगडी कित्याक घेवन बसला तूं? 5 लोक येवचे ना. तांचे हांवें आयकलें ना. ते सगळे पयशे, आनी तितलेच पयशे म्हजे कडेन आशिल्ले, आनी पयशे नाशिल्ले, सगळे पयशे घाले आनी डीन डिक्रुजान डिझायन केली बिल्डींग, आनी बिल्डींग बांदली, आनी म्युझियम ऑफ गोवा सुरू केलो. आता 10 वर्सां जायत आयली. दिसाक 150 ते 500 लोक हांगा येतात. चडशे जे लोक येतात ते केन्नाच म्युझियमान खंयच्या वचूं ना. कॉन्टेम्पररी आर्टाच्या म्युझियमान केन्नाच ना गेल्ले लोक हांगा येतात. तांकां हे खूब आवडटा, सामके खुश जावन वतात. पयर मालवण, सिंधुदुर्ग तालुक्यांतले शेतकरी आयले. त्या शेतकऱ्यांक विचारले तुमकां कोणी सांगले म्युझियमान येवपाक? ना म्हणूंक लागले आमचो एक शेतकरी मित्र, तो आयलो, ताणें पळयले तुमचे बोर्ड रस्त्याचेर आनी तो म्युझियम पळोवंक आयलो. ताका तो इतको आवडलो, आमकां येवन सांगले वचून म्युझियम ऑफ गोवा पळोवन येयात. गोंयान वचात, समुद्र पळोवन वचूं नाकात, तांचो समुद्र आनी आमचो समुद्र एकच, म्युझियम ऑफ गोवा पळयात. अशा तरेचे जेन्ना कॉम्प्लिमेंट्स मेळटात तेन्ना म्हाका दिसता की आय डोंट लिव्ह हॅपीली एवर आफ्टर, आय एम लिव्हिंग हॅपियर एवर आफ्टर. सो म्युझियम ऑफ गोवान आमचे एक मोग शॉप म्हणून आसा, वेर यू गेट डिफरंट टाइप्स ऑफ सुविनियर्स ऑफ गोवा. आता हांगा तुमकां पळोवंक मेळटा की ही धाकटी कुल्ली, सो गोंयच्यो कुल्ल्यो आनी कुल्ल्यो आमी खूब करतात. सो हे मॅग्नेट्स आसात, गोंयचे विंडोज आनी आर्किटेक्चराचेर बेस्ड मॅग्नेट्स आसात. आनी हांगाय तरेतरेची नुस्तीं आसात जी आमी खातात, आनी गोवाचो कल्चर ऑफ फिश इटींग ताजेर आसा. आनी हांगा जर तुमी पळयले खूब तरेतरेचे पोस्टकार्ड्स आसात, पेंटिंग्स आसात, जे गोवाचे कल्चर, हिस्ट्री आनी लँडस्केपाच्या विशीं सांगता. हांव सध्या हिंदू देवतांची चित्रां काडटा. म्हणजे सगळे मित्र म्हणतात हिंदू देवतांची चित्रां कित्याक काडटा तूं? तूं व्हडलोसो असो धार्मीक मनीस न्ही. आनी हांव व्हडलोसो धार्मीक मनीस न्ही, म्हाका देव म्हण चर्च मॉस्क हे काय लागना. मग तरी आसतना म्हाका अध्यात्म लागता, आनी खंयची तरी एक व्हडली दैवी शक्ती आसा, त्या शक्ती मुखार हांव नतमस्तक जाता. मग सध्या अशें जाल्लें आसा, हिंदू धर्म म्हज्या मतान एक व्हडलो धर्म. हिंदू धर्मान जी सगळी वेद आसात, वेदांचे जे ज्ञान आसा, हे म्हाका दिसता जगांतले एक सगळ्यान महत्वाचें ज्ञान. आनी ज्या काळान तो वेद बरयलो तेन्ना चडशे बाकीचे जग हे ऑलमोस्ट बार्बॅरिक आशिल्ले. तेन्ना हांव अभ्यास करूंक लागला, थोडोसो वेदांचो जाता तितलो. आनी दुसरो अभ्यास हांव करूंक लागला तो संत कवी, तुकाराम म्हण, नामदेव म्हण, हे सगळे हांव आवडीन वाचता. आनी सध्या अशें जाल्लें आसा की एक पर्टिक्युलर पक्ष आसा, त्यांनी देवांची पॉवर ऑफ एटर्नी घेतला कशें दिसता. तेन्ना म्हाका तांच्या तावडींतल्यान देवांक सोडोवपाचे आहात, ताका लागून हांव देव काडटा. अनेक भावने म्हणजे एक सद्याच्या भावनेन काडटा, पण हांव देव जे काडटा ते बी तांचे कॉन्टेम्पररी फॉर्म्स. रवी वर्मान काडिल्ले देव हांव कॉपी करिना. म्हजे देव हे म्हज्या तकलेंतले देव. हे गणपती जे काढल्यात हांवें, हे नॉर्मल गणपती जे काडटात ताचे परस सामके वेगळे. आणि आता वेगळेसाण कितें आहा तर आमी जे गणपती किंवा बाकीचे सगळे देव पळयतात, हिंदू देव, ते राजा रवी वर्माची चित्रां. रवी वर्माच्या पयलीं देव हे गर्भकुडीन आसताले आनी ते ल्हानशे पणटेच्या प्रकाशान तांचे दर्शन जाताले, ते बी समाजातल्या उच्चस्तरीय लोकांक. बाकीच्यांक देव दिसना आशिल्ले कित्याक गर्भकुडीन. आता महात्मा गांधीन देवळां अस्पृश्यांसाठी उक्ती केली. रवी वर्मान सगळ्यांची घरां देवां खातीर उक्ती केली. त्यांनी घराघरान देव पावयले. आनी आमकां जे सध्या देवाची लक्ष्मी म्हण, गणपती म्हण, हे रवी वर्मान काडिल्लो गणपती हो खरो गणपती. बाकीचे कोणी काडले ते मान्य ना.
अशें जाल्लें सध्या. तेन्ना हांवें ठरयलें की गणपती असो काडटलो की ताजी हेड ट्रान्सप्लांट स्टोरी आहा. तेन्ना हत्तीची तकली त्याने लायली धडाक गणेशाच्या, ते हे चित्र. तेन्ना ऑलमोस्ट रिअलिस्टिक पद्धतीने हांवें हत्तीची तकली चित्रण केल्या. तुम्ही म्हणटले शिपयो लावून दवरल्यात, त्या शिपयांचो आणि गोंयच्या इतिहासाचो कितें संबंध? तर आमी जर गोंयचे कल्चर, गोंयची संस्कृताय हे एक शिल्प अशें मानले, त्या शिल्पाचो शिल्पकार कोण? त्या शिल्पाचो शिल्पकार समुद्र. समुद्रान हांगा कल्पना हाडल्यो, लोकांक हाडले, कितल्योश्यो खाद्य वस्तू हाडल्यो आणि गोंयची संस्कृताय घडोवपाक समुद्राचो व्हडलो हात आसा. आता सगळ्या भारताची जी कोस्टलायन आहा ती 7,500 किलोमीटर आणि गोंयची कोस्टलायन फक्त 100 किलोमीटर. पण गोंयान, भारतान कोणाकय विचार समुद्राच्या सुटयेचेर खंय वतलो जाल्यार सगळे म्हणटात गोंयान वतले. तेन्ना ही 100 किलोमीटर जी आमची कोस्टलायन आहा ती सगळ्या भारतान फामाद आसा आणि वेगवेगळ्या जगांतल्यानय लोक हांगा येतात. तेन्ना समुद्राचें व्हडलें योगदान आसा गोंयच्या संस्कृतायेक. हांव म्हाका ओशियनिक आर्टिस्ट समजता, समुद्राचो आर्टिस्ट. आणि जे खारवी आशिल्ले ते सगळे म्हणजे पेशंट आशिल्ले. तेन्ना पयलीं हांव खारव्यांची पोर्ट्रेटां काडटालो, मागीर हांवें खारव्यांकच घेवन हांव इन्स्टॉलेशन करूंक लागलो आणि हाका परफॉर्मन्स इन्स्टॉलेशन म्हणटात. तेन्ना खारवी आणि समुद्र यांचे अतूट नाते आहा. They are inseparable, and that inseparability of the fishermen in the ocean is what I present with this work. Museum of Goan, गोंयचो इतिहास, गोंयच्यो काणयो आमी समकालीन कला वापरून लोकांफुडें मांडटात. जगान खंयच्याय म्युजियम ऑफ हिस्ट्रीन वच, थंय जुनी शिल्पां आसतलीं, कागदपत्र आसतले, कपडे आसतले, हत्यारां आसतलीं. म्युजियम ऑफ गोवान पन्ने कांयच ना. म्युजियम ऑफ गोवान सगळी जी कामां आसात ती आजच्या आर्टिस्टांनी तयार केल्ली आहात आणि त्या कलेच्या माध्यमांतल्यान आमी इतिहास मांडटात आणि गोंयचे वेगवेगळे इश्यूज मांडटात. हांव ज्या स्कल्पचरार बसला त्या स्कल्पचराचें नांव क्लोन्स आणि हे मायनिंग ह्या विशयाचेर आहा. हांगा एक व्हडलो लॅटरायट फातर आहा. लॅटरायट फातर म्हळ्यार आयर्न ओर, हे खनिज, हातूंतल्यान आयर्न तयार जाता आणि ह्याच फातराची एक्झॅक्ट रिप्लिका हांवें लोखंडान केल्या. तेन्ना खनिज आणि लोखंड हो जुक्स्टापोजिशन. सो दिस इज वर्क ऑन मायनिंग. अशी गोंयच्या वेगवेगळ्या इतिहासाच्या पल्लूंचेर हांगा कामां आसात. Moog Art Cafe within the Museum of Goa is a transitionary space. It's between the Children's Art Studio and the auditorium and the main museum building. It is overlooking this beautiful valley, and the museum gets an average footfalls of around 200 people per day. Tourists from all over the world and all over India who come to Goa. They come to Museum of Goa to experience the stories of Goa through art, and they come to the museum and they see the museum, and then they come to the space and they like the view, and the menu is short, and our team is very proactive, and the hospitality is good. So, and the kitchen is right in front of you. It is quite hygienic, and we make all the foods right in front of you. So this has been the USP of our cafe, and we have about 150 to 200 people visiting the museum during the season time, and they enjoy a quick cup of coffee. We make good filter coffee, and our dosas and pankis and our specialty dishes, they do quite well. ये मोग कैफे है और हम लोग यहाँ पे घर का जैसा खाना बनाते हैं. डेली होममेड लंच बनाते हैं. इसमें कॉम्बो आता है. कॉम्बो में घर की दाल, एकदम बढ़िया दाल बनने की, दाल तड़का, साथ में सूखी सब्जी हर दिन चेंज होता है, और साथ में सैलड, दही और
पिकल वगैरह ग्रीन चिली आएगा, और ये घर का जैसा खाना रहता है। और लंच लंच के देते ये हैं? लंच कॉम्बो बनता है, नॉन वेज भी बनता है, चिकन करी राइस, सैलेड, दही, सूखी सब्जी, ये सब आता है। और उसके साथ एक आलू का टूक, और ये और ग्रीन चिली फ्राई, और मिर्ची वड़ा, ये हर दिन हम लोग बनाते हैं। सोबतची चटणी मला फार आवडते. चटणी घेऊन जाईल तू. बेस्ट. तू दिली होती मागे एकदा. मला वाटतं तिताच्या वाढदिवसाला आलो होतो ना, तेव्हा तू प्रत्येकाला बॉटल दिली होती. आणि असावरी काय करायची, असावरी नूडल्स कर. एक चमचा घातला की मस्त. हे फार आवडतं. छान. टुक. त्या प्रोनाउन्सिएशन आहे टुक. This is a technique which is my own technique. Clear? It's a technique where किती वापरता है भुरग्यांचे वॅक्स क्रेयॉन्स. Hello? Oh, you are still here? No, I think we will do it tomorrow. Yeah. Huh? Okay. Other video. Okay, we will do it tomorrow. Huh? Okay. Huh? Yeah, that I will do tomorrow. Okay. Yeah. That will be good. Good. At least tomorrow is definitely going. Yeah. Yeah. Weapons. You have weapons. Yeah. Yeah. Good. Good. So we will do it tomorrow. Okay.